मम्मी हाय हॅलो करता तुमका किती काय जात्रे होऊ शकता तुम्ही. एक असा वॉल डेकोर म्हणतात तशें काय सांगता. सध्या सगळी फॅमिली एक असा आणि फोटोग्राफी चालू असा. म्हाका व्हॉट्सअप करा. खूप दिसांनी आणि सनसेट नाही जाय दिला पॅत. सो हांगसर यांची फोटोग्राफी चालू असा. ही पॅत अशे तरेन नाही गरम मसालो म्हणतात तसो आम्ही पॅक करून घेतलो. कशें आसा एकदम कमेंट करून सांगा. सो हे गायज गुड मॉर्निंग. कशी आसा सगळी तुमी. आय होप सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बी बरी आसा. सो आयज आसा सोमार आणि त्याच बरोबर सकाळची जाल्ली आसा 11:30 आणि आता व्हिडिओ हांव स्टार्ट करता. सो काल आमची जात्रा बी जाली. मम्मी हाय हॅलो करता तुमका कितें गे जात्रेक आपयता तुमकां. आनी जस्ट नाव फ्रेश जावन येयल्या. तिका म्हटलें तुजो व्हिडिओ घेवया. मागीर कितें जाता मागीर बोवाळान उरतली. आनी अशे तरेन रेडी जाल्या. कशी रेडी जाल्या कमेंट करून सांगात आं. खूब दिसांनी आनी भरपूर एन्जॉय बी केले जात्रेक आमी. सो हांगसर थोडेशे क्लिप तुमचे बरोबर शेअर करता कालच्या जात्रेचे. हांगसर म्हणटा तशें वेज नॉन वेज दोनूय आसले. सो मणगणें आसले, मागीर वेज भाजी आसली, तेजे मागीर काजू बिया केल्ले मम्मीन हांगसर, तेज्या मागीर चिकन. सो पुलाव बीन भरपूर कितें कितें आसलें बट इतलें शूट केलें हांवें. तेज्या मागीर हांगसर मावशी बीन येयल्ली, म्हणजे व्हडली मावशी धाकटी मावशी आनी ही पळय सगळी जेवताली एन्जॉय करताली. तेज्या मागीर दुसरी बी मावशी येयली. सो मदीं मदीं अशें येवप कोण ना कोण चालूच आसलें बट थोडेशे हांवें कॅप्चर केले. पॉसिबल जावंक ना तेका लागून. सो अशे तरेन हांगसर फोटो क्लिक करप मागीर टायम स्पेंड करप चालू आसलें. आनी मम्मी सायड सगळी फॅमिली येयल्ली. सो कालचो दीस खूब बरो आसलो. सो इतलेशे हांवें कॅप्चर केल्ले क्लिप्स म्हणटा तशे मॅमरीक लागून. सो अशा तरेन सद्या काळोबा कडेन गेल्या. काळोबा कडेन खूब दिसांनी आनी सनसेट नाही जाय दिला हे पॅत. सो हांगसर यांची फोटोग्राफी चालू आसा. सनसेट बरो दिसता हांगा पण न्हू. हय हय बस पडो नाका मात. आली फोटोग्राफी काढले आता व्हॉट्सअप करा मगा. सो गाईज जाले आमची फोटोग्राफी थोडीशी करू. स्पेशली तांकां करपाक जाय आसली. सो हांव तर सदां सारकेंच न्हू हांगसरूच कितें. सो आतां पळोवया. आतां घरा कडेन वयतली. डिशी चाव घेवपाक जाय आनी तेच्या मागीर मावशी बीन वयतली. चला तेका पळय. सो मातशें वक्तान मेळटा तुमकां. बाय. सो हे आसा म्हाज्या व्हडल्या मावशेचें चेडूं. ये 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 हे आसा धाकट्या मावशेचें चेडूं आनी तो आसा धाकट्या मावशेचो चेडो. सो अशें आमी कजन. आनी हांगसर एक्चुली भरपूरशे मॅमरीज आसा आमचे न्हू गो काळोबा कडेन. पयलीं आमी धाकटी आसतना हांगसर येताली, खेळटाली. तेन्नाच मागीर मागीर मोबायल येयलो तसो फोटोग्राफी करूंक येताली. सो भरपूर केलें. सो चला मातशें वक्तान वयतली आतां घरा कडेन. व्हिडिओ काही शूट करूंक ना. सो बरे तरेन मजा मस्ती केली. खूब जाणां आयिल्ली. मामा मागीर मामी मावशी बीन सगळे म्हणटात तशें. सो व्हिडिओ कॅप्चर करूंक पॉसिबल जावंक ना. मातशें बिजी उरले तेका लागून. आनी व्हिडिओ कॅप्चर करूंक गेले तेंचे बरोबर टायम स्पेंड करूंक तसो गावना. तेका लागून म्हटलें आसूं न्ही. आनी थोडेशे न्हय फोटो बीन क्लिक केले ते मागीर ह्याच व्हिडिओन एंडाक अशें पोस्ट करता. सो ते तुमी मागीर पळोवन घेया. आनी तेच बरोबर जशें की हांवें तुमकां सांगलेलें की सोमारा आमी पॅकींग स्टार्ट करतली मसाल्याची बी. सो ऑलरेडी पॅकींग स्टार्ट जाल्ली आसा. हो संजय हांगसर पॅकींग करता. सो आयज म्हणटा तशी फायनली प्रॉपर सगळी पॅकींग स्टार्ट जातली. सगळे मसाले आयज पॅक जातले आनी थोडे फारशे फाल्यां मे बी पोस्ट जातले. सो अशा तरेन आसा. सो आयज थोडेशे आमचे टार्गेट आसा. अरावंड म्हणटात तशें 50 एटलिस्ट तरी 50 ऑर्डरी पॅक जावपाक जाय अशें टार्गेट आसा आमचें. पळोवया कशें कितें तें. आनी तेच बरोबर थोडीशीं पार्सलां म्हाजी रिसीव जाल्या. सो ती म्हटल्यार अनबॉक्सिंग करया तुमचे बरोबर शेअर करया कशें कितें आसा तें. सो
ही पळयात हे एक फर्स्ट पार्सल आसा जे रिसीव जाला काल या पयर कितें तरी येयल्लें हें. सो तेच्या उपरांत हे एक आसा, पळोवंक शकता तुमी. हे एक आसा वॉल डेकोर म्हणटात तशें. सो हे अनबॉक्सिंग करूंक एक्सायटेड आसा. तेच्या मागीर एक हेवी अशें पार्सल आसा तें म्हटल्यार हे पळयात, हे एक पार्सल आसा. सो आतां ही तीनय पार्सलां एक एक करून ओपन करतले आनी तेच्या मागीर हांवूय पॅकिंगेक कंटिन्यू जातलें जशें की संजय पॅकिंग करता. सो तेका लागून आनी पळोवया कशें कितें तें. सो ह्या व्हिडियोन सुद्दां हांव स्क्रिनीचेर कॉन्टॅक्ट नंबर शेअर करता. कोणी मसालो ऑर्डर करूंक ना जाल्यार करूं शकता. आतां जी मसालो ऑर्डर करतली न्हय तो सेकंड बॅचीक वयतलो. आतां प्रेझेंट आमी रेडी करता तो फर्स्ट बॅच आसा आमचो आनी हेच्या फुडें जी ऑर्डर येतले ते सेकंड बॅचीक वयतले. ओके, सो चला सगळ्यान पयलीं पार्सलां ओपन करून घेवया. म्हटल्यार एक्सायटेड आसा ही पार्सलां ओपन करपाक. फर्स्ट ऑफ ऑल डेकोर अनबॉक्सिंग करूं. सो चला तर सगळ्यान फर्स्ट हे पार्सल हांव अनबॉक्सिंग करता. सो कातर बीन घेवन बसलेले. हे एक्चुली आमी कित्याक ऑर्डर केला ते बीन सांगता. हे एक्चुली आमी ऑर्डर केला कारण आतां आमची पॅकिंग स्टार्ट जातली मसाल्याची, तेका लागून हे ऑर्डर केल्ले. सो किती प्राइस रे हेजो? पळय रे किती प्राइस हेजो? 122 कितें आहा मरे, 122 अशें प्राइस आसा. सो हय, सो हे आसा ब्रावन टेप्स जे आमी ऑर्डर केल्ले. आतां ऑर्डरी पॅक करतना हे खूब गरजेचें आसा आमकां. तेका लागून कितेचेर ऑर्डर केल्ले? एमेझॉन, मिशोचेर ऑर्डर केल्ले फर्स्ट. सो क्वॉलिटी चेक करूया हेजी कशी आसा ती. सो हे पळय अशें आसा. हे ब्रावन टेप्स 1 2 3 6 आसा. हे पळय टोटल. सो आतां तेची क्वॉलिटी चेक करूया कशी आसा ती. एक आसा फ्लिपकार्टची ऑर्डर, तेच्या मागीर एक आसा मिशोची ऑर्डर आनी एक एमेझॉन आहा दिसता. सो हे पळय अशा तरेन ब्रावन टेप्स आमी 6 ऑर्डर केले. सो यूज करतना कळटलें हेजे गम बीन कशें कितें आसा तें. सो अशे 6 टेप्स ऑर्डर केल्ले आमी ब्रावन कलर आनी हे आमकां पडले 122 रुपीज प्रायस. ओके, आनी मार्केटान घेवपाक गेले ना हे कशें आसा रे संजय खबर आहा? 50 रुपये एक टेप पडटा सिंगल, 50 रुपीज एक पडटा. ही जी आसा ना ती फकत 50 रुपया एक पडटा. सो हे टोटल आमकां 122 रुपीजांक गावले. सो बरें गावलें न्हय. मिशोचेर वयल्यान म्हणटा तशें. सो लिंक जाय जाल्यार डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिता, तुमी ऑर्डर करूं शकता. ओके, तेच्या मागीर आसा ही ऑर्डर. सो ऑलरेडी संजयान अनबॉक्सिंग केलें ही. सो ही पळयात. सो हे न्हय कितें म्हणटा तशें मातशें हेवी आसा. चडूच हेवी आसा. सो हे पळय ही आमकां कशी जाय पडटा ऑर्डरी पॅक करपाक. तेका लागून अशे तरेन बॉक्सां ऑर्डर केल्या आमी. आनी ही कितली आसा ती सांगता तुमकां, हेचो प्रायस बी सांगता. सो गायज ही न्हय टोटल म्हणटा तशी 25 आसा आनी हेचो प्रायस सांगपाक गेल्यार अरावंड 300 रुपीज आसा. सो 25 बॉक्सां आमकां 300 रुपयांक पडले. सो कळ्ळें आसतलें. हेजी सायज वायज ऑर्डर केल्ली आसा. डिपेंड ऑन सायज. सो सायजी प्रमाणे प्रायस आसता. तेजे मागीर आतां नेक्स्ट म्हणटा तशें हे अनबॉक्सिंग करया. हे होम डेकोर आसा जे हांवें ऑर्डर केला आनी ऑफर चालू आसली त्या कारणां खातीर हांवें हे ऑर्डर केल्लें. ओके, आतां खंय लायतले हेजो कांय पत्तो ना. पळोवयात कशें कितें तें. तो मदीं व्हिडियो कट केल्लो. सो तुझे कातर दी रे. सो
कातर ना येणे घेतल्या आणि कातर दी म्हणे मातशी दी म्हाका. सो म्हाका बीन आतां मोसम जाय पॅकींग आहे. त्याच्या पयलीं म्हटलं ही ओपन करूया. ओपन जाले हे पळय अशें आसा तें पार्सल. इमेज लायता हांगसर सो तुमकां कळटलें कशें कितें आहा तें. आनी अशें कांय कळपाचें ना. हे पळयात अशें आसा तें. हांगसर दिल्लें आसा कशें कितें इन्स्टॉल करप बीन तें. सो हे मागीर घेवन बसतलें हांव. आतां सद्या मसाल्याचें काम आहा. दोनूय कडेन दिले. तुकाय कातर जाय म्हाकाय कातर जाय गे. अशें आसा हे पळय. सो खुबशे आसा भितर कितें कितें स्क्रू बीन नट्स बीन दिल्ले आसात. सो अशे तरेन आसा हे पार्सल. आनी हे बीन अरावंड म्हाका 300च्या भितर कितें तरी गावला हे पळय. सो हे मागीर इन्स्टॉल करता हांव. आनी इन्स्टॉल करून मागीर लास्टाक बीन अशी व्हिडिओ हे करतात कंटिन्यू करतात. आतां सद्या तर ना. ओके. सो कळ्ळें आसतलें ही आमची 3 पार्सलां आसात जी अनबॉक्सिंग करूया म्हटलें. आतां चला कंटिन्यू करता. संजू बरोबर हांगसर मसालो पॅकिंग स्टार्ट करता. संजय हाय हॅलो कर मरे. हाय. सो स्पेशली तिने ऑफ घेतले कारण भरपूरशे पार्सल आयच्या आयज पॅकिंग करूंक जाय तेका लागून. 3 दीस तर आमचे अशेंच गेले. काल जाली जात्रा आमची. तेच्या मागीर सॅटर्डे संडे जालो तेका लागून. सो चला तर फटाफट हांव कामाक जॉईन जाता म्हणजे बेगीन जातले. ओके. न्हय हांवें एक्चुली सांगलेलें की आमचो रेड चिली पावडर काबार जाला म्हणून. सो आतां आमी सेकंड बॅच रेडी करतली तेन्ना तुमकां सेकंड बॅचीक न्हय करी म्हटल्यार रेड चिली पावडर मेळटलो. ओके. सो आतां जितलो आसा न्हय तितलो पॅकिंग करता आमी. त्या दीस थोडो पॅकिंग केल्लो आतां थोडो पॅकिंग करतली. आनी जितले बेगीन जाता तितले बेगीन अशें सेकंड बॅच सुद्दां हाडपाची आमी ट्राय करतली. सद्या तोच ट्राय आसा आमचो. कारण आतां बरे तरेन बाजारान म्हणटात तशें मिरसांगो येयल्ले आसा. आनी एडवान्स आमी सामानूय दवरल्या. सो मिरसांगाचो कांय इशू ना. फकत बॅची आतां फटाफट रेडी करून हाडूंक जाय. सो चला जालें हांव रेडी मास्क बीन घालून आतां कंटिन्यू करता. संजू बरोबर जॉईंट बी जाता आनी बेगीन असो पॅकिंग करून घेता. तुवें खंयचो रेड चिली पावडर घेतला न्हू काय फीश करी? रेड चिली पावडर. सो सद्या तिणी रेड चिली पावडर पॅकिंगेक घेतलेलो आसा. जितलो आसा तितलो पॅकिंग करया म्हटलें. सो बरें जातलें. आनी तेच्या मागीर फीश करी आनी गरम मसालो पॅकिंग करतली आमी. म्हटल्यार एक करून अशी पॅकिंग करता. एक करून करपाक खूब बरें. मिक्सूय जायना नाल्यार कन्फ्यूज जाता आमी. सो तेका लागून सगळी एक करून पॅकेटां पॅक करून घेतली. सो अशें आसा. सो चला तर आनी पॅक जाल्या उपरांत मागीर पॅकेटां तुमकां दाखयता. ओके. हाफ केजीचे 4 आहा आमगो आनी क्वार्टर केजीचे 1 आनी 1 किलोचो 1 आहा. कसले ते? रेड चिली पावडर केले ऑर्डर केली. ओके. आनी हे पॅक करून दवरलेले फिश करी. सो गायज तुमी कावंटींग आयकली आसतली. सरान आमच्या कावंटींग दिल्ली आसा ही जाय म्हणून. आनी त्याच बरोबर हांगसर आमी फीश करी थोडोसो पॅक करून घेतलो. हो पळयात फीश करी न्हय रेड चिली पावडर पॅक करून घेतलो. अशा तरेन हांगसर ही पळयात. आतां म्हणटा तशें फीश करी पॅकिंग स्टार्ट केलो आमी. आतां फीश करी घेतला पॅकिंगेक आनी तेच्या मागीर गरम घेतली. सो रेड चिली पावडर अशे तरेन थोडीशी पॅक केली आमी हांगसर. आनी हांगसर हे पळयात अशे तरेन घालून दवरल्या. थोडो थोडो करून अशी घेता आमी. आनी आतां हो कंटिन्यू करया. ह्या व्हिडिओन मागीर तुमकां अपडेट मेळटलो स्टॉक कितें कसो आहा तो. सो रेड चिली पावडराचो तर तुमकां अपडेट दिल्लो आसा. आतां फीश करी आनी गरमाचो अपडेट मेळटलो. 1 किलो कितला हाफ किलो कितला आनी क्वार्टर कितला तो घे कावंटींग म्हणजे बरें येतलें. 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 सर आमचं काउंटिंग घेता पळयात. ये हाफ किलो कितले हा 14 हा न्हू ते हाफ केजी 10 10 आम्ही 14 केल्ले 14 Counting. म्हणजे ते हे क्वार्टर केजी ऍड केलं ना. तुमकां सगळ्यांक न्हय मनापासून थँक्यू म्हणूंक सोदता कारण तुमी इतलो बरो रिस्पॉन्स दाखयता. हांवें व्हिडिओ पोस्ट करतात न्हय इतले ऑर्डरी कंटिन्युअसली अजुनूय चालूच आसा. सो खूब बरें दिसता तुमचो इतलो रिस्पॉन्स पळोवन आनी इतले रिव्यू आयकून पळोवन जे तुमी वॉट्सॅपार शेअर करता. सो असोच सपोर्ट आसूं न्ही. थँक्यू सो मच तुमकां सगळ्यांक परत एकदा. तर नाही दनपारचे 1 जाला प्रॉपर म्हणटा तशें दनपार जाली. तर आतां मातसोसो ब्रेक घेतला आमी. सो हांगसर हांव सद्याक आतां मणगणे अशे मणगडे बीन उरलेले सो म्हटलें ते खावन घेवया. आनी हांगसर थोडीशी मिठाई आसा ही पॅर सो ती सुद्दां आतां खावन घेतले. बरी लागता. काल मावशी घेवन येयल्ली म्हणटा तशें. आनी तेजे भायर म्हणटा तशें मामान गिफ्ट सुद्दां दिला कारण मामीक न्हय घर प्रवेशाक घेवंक गावोंक नासलें सो ताका लागून गिफ्ट बीन काल घेवन येयला. व्हिडिओ जर केल्लो न्हय जाल्यार प्रॉपर तुमकां कळटलें आसलें कशें कितें. सो अशें आसा. संजय कंटिन्यू करता ताका खावपाचें ना खंय कितें आनी म्हटलें हांव खावन घेता मातशें. सो मणगडे खावया एन्जॉय करया. बरें जाल्लें. उठले आनी आनी पहिले तो म्हणटा कितें आपल्याक ब्रेक घेवपाचो ना तूंय बीन ब्रेक घेवनाका कितें अशें म्हणटा. म्हणजे आपूण जर खायना जाल्यार तूंय खावनाका ब्रेक कित्याक घेता. पडटा तें आतां पळय आसता भितरल्या भितर. आतां उलोवचें ना कॅमेरा ऑन जाला न्हू. आता उलयतलो कॅमेराच्या फाटल्यान खुबशे कितें ब्रेक घेवं नाका. तूं 10 फावटी ब्रेक घेताले आतां म्हणटाले 1 जालें मागीर जेवपाचो टायम जालो म्हणटाले अशें आत्तां म्हणटालो तो हांसता पळय. आतां उलय मरे कितें मागीर जेतले आतां देड जाले 1च जाला. मातशे वचून देड जातले न्ही मागीर जेतले खंय दवरतले पोटान पोटानच दवरता न्हू. तूं खंय दवरता. हांवें टाकी बांदले प्लास्टीक का सिमेंटाची. प्लास्टीक टाकी आहा तुजी का सिमेंटाची. प्लास्टिकाची आमची ती सिमेंटाची. व्हरल्या तरी काय नाही ना प्लास्टीक टाकी भरून भरून वता न्हू. कितें बरोबर वाटता. वॉट यू मीन म्हणजे प्लास्टीक टाकी कितली हे करिना आमची सिमेंटाची टाकी काय तितले खावपाचें. स्टिकर न्हू ते डायरेक्ट लेबर. सो हांगसर सद्या न्हय म्हणटा तशें मसालो जाल्लो आसा आनी प्लस सगळे कडेन पसारो पळयात. पसारो पळोवन घे मातसो पसारो न्हू रे. एकदांच मागीर काडूंक जाय तो. आनी पळयात अशी पॅकींग केली आमी सद्या फीश करी. आतां संजय हांगसर डबल पॅकींग आनी लेबल घालता. कितें म्हणटा रे तूं म्हण पळोवया. नाका कॉपीरायट येतलो. ना तूं म्हण तूं कॅमेराच्या फाटल्यान तूं करता. कॅमेरा ऑन जालो उलू करता न्हू. रावता. आत्ता न्हू सॉंग म्हणटालो संजय हां आनी कॅमेरा ऑन जाला न्हू तो सोगी जालो आतां. म्हण सगळ्यांक आयकोनी पळोवया कसले सॉंग म्हणटा. तूं म्हण पळया. म्हाका खबरूच ना रे कसले ते. कितें सांग पळय तूं सांग न्हू कसले ते. तूं म्हण पळया. एक बरेंशें सॉंग म्हण. तूं आतां म्हणटा तशें म्हणटय. सो हांगसर न्हय फीश करी पॅक करून जालो लेबल घालून जालें. आतां आमी अशें
हे करून दवरता कारण मागीर आमकां बॉक्सांनी पॅक करपाक बरें वयतलें तेका लागून बरें पडटलें बरें. सो फिश करी स्टॉक आमी परत हाडटली सद्या. सेकंड बॅच आतां रेडी करतली रोखडीच. ओके, फर्स्ट बॅच आमची रेडी जाल्या आणि फर्स्ट बॅच आमची काबारूय जाली. बरें. फिश करी मसालो आउट ऑफ स्टॉक जाल्लो आसा. रेड चिली पावडर आउट ऑफ स्टॉक जाल्लो आसा. आता उरला तो गरम. आता गरम पळोवया. पॅक करतना आमकां कळटलो की तोय बीन आउट ऑफ स्टॉक जाला या कितें तो. ओके, सो फिश करी काबार जालो. तरी आमी फिश करी बऱ्या क्वांटिटीन रेडी केल्लो बट एका व्हिडियोनूच नाही तो क्लियर जालो. सो आता गरम पळोवया गरम कसो कितें आसा तो. आता अजून काही खबर ना. पॅक केल्या उपरांतूच कळटलो तो. सो थोड्यांचे नाही फिश करीचे उरले अजूनय. सो तांकां सेकंड बॅचीक आमकां आय थिंक सो एड करची पडटली. फर्स्ट बॅचीक ती क्लियर जावची ना. सो ताका लागून आमी इल्लोसो असो ब्रेक घेतलो आणि त्याच बरोबर त्या ब्रेकान नाही म्हणटात तशें एक मिनी ब्लॉग शूट केलो. ते म्हटल्यार नाही जे डेकोर आमी ऑर्डर केल्ले नाही ते एसेंबल केले हांगसर जे तुमकां मिनी ब्लॉगान पळोवंक गावतले. हे पळयात अशे तरेन एसेंबल जाल्ले आसा ते. आणि तेच बरोबर आतां मागीर आमी कंटिन्यू करतली गरम मसाल्याक म्हणटात तशी. गरम मसालो पॅक करपाक घेवंक ना. मातसो ब्रेक घेवया म्हणपा लागलो संजय. मसाल्यान हे जाता न्हय तेका लागून. आणि त्यानुसार तो एसेंबल करया म्हणपा लागलो. सो दाखयता तुमकां कसो दिसता कमेंट करून सांगात म्हाका. ओके, लायले बीन आनी थोडेशे परफ्यूम थोडेशे डेकोर अशें करून घेतले हांवें. आणि म्हाका प्रॉपर डेकोर करपाक जाय. एक्चुली हांवें हे घेतला कित्याक जाणा म्हाका परफ्यूम कलेक्शन करपाक जाय तेका लागून. आनी थोडेशे परफ्यूम जे गावले न्हय ते हांवें दवरले. बाकीचे मागीर हांव दवरतलें हांगसर. कशें आसा एकदम कमेंट करून सांगा. आनी सकयल म्हजो असो एक्वेरियम आसा. सो अशे तरेन थोडे थोडे करून हांव डेकोर करतलें म्हणटात तशें. हो व्हिडिओ पळोवन न्हय खूब जाणां कन्फ्यूज जातलीं आनी खूब जाणां म्हाजेर रागार सुद्दां जावं शकता. बट म्हणटा तशें रागार जावं नाकात. ह्या व्हिडिओन जरी हांवें तुमकां सांगलां आसत मसालो काबार जाला म्हणून तरी बट हांव बेगिनाच म्हणटा तशें सेकंड बॅच सुद्दां रेडी करतलें आनी बेगिनाच घेवन येवपाची ट्राय सुद्दां करतलें. मातशें तुमी न्हय पेशन्स दवरा आनी म्हाका समजून घे. गरम मसालो म्हणटात तसो आमी पॅकेटांनी भरून घेतलो. आतां सद्या हांगसर पॅक करप चालू आसा म्हणटात तशें. हो पॅक करून जालो न्हय का मागीर आमी बॉक्सान बीन पॅक करपाक स्टार्ट करतलीं. आतां तेच फकत काम उरलां म्हणटात तशें. अशे तरेन न्हय गरम मसालो म्हणटात तसो आमी पॅक करून घेतलो. एका आतां लेबल घालपाचें उरलां फकत. बाकी लेबल घातले का मागीर म्हणटा तशें ऑलमोस्ट रेडी जाल्लो आसा. पळयात हांगसर आमी 3 बॉक्सां म्हणटात तशी पॅक केली. म्हटल्यार 3 ऑर्डरी प्रॉपर पॅक केल्ले आसा. हांगसर न्हय म्हणटा तसो प्रॉपर फूल मसालो म्हणटा तसो रेडी जालो. आतां 3च बॉक्सां हांगसर आमी प्रॉपर पॅक केल्ली आसा. बाकीचो फाल्यां करतली कारण थोडीशी लेबलां आमकां कमी पडटा तेका लागून बाकीचो मसालो पॅक करूंक गावूंक ना. बाकीचो हे जो आसा न्हय तो फाल्यां करतली. आनी फेस पळय सद्या कसो जाल्लो आसा. कंटिन्युअसली बसली ना आमी पॅकिंग करपाक तेका लागून. तर अशें आसा. आतां एक तुमकां अपडेट दिता. जशें की हांवें तुमकां सांगलेलें अपडेट दिता मसाले रिलेटेड. सो सद्या फिश करी गरम मसाला आनी रेड चिली पावडर म्हणटा तसो आउट ऑफ स्टॉक जाल्लो आसा. काबार जाल्लो आसा. सो आतां आमी सेकंड बॅच करतली तेन्ना जितल्यांकूय म्हणटा तशें आतां न्यू येतले तांकां सेकंड बॅचची ऑर्डरी हे करतली. म्हटल्यार आतां जो कोण बुकींग करता पळय तांकां सेकंड बॅचीन आमी ऑर्डरी दितली कारण सद्या टोटली सगळो मसालो काबार जाल्लो आसा. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें ह्या व्हिडियोन. तरी पण बुकींग चालूच आसा म्हणटात तशें. बुकींग आमचें स्टार्ट आसा. तुम्ही बुकिंग करू शकता म्हटल्यार ऑर्डर बी करू शकता. ओके, सो गायज चला तर हायचो व्हिडिओ आवडलो असो जाल्यार लाईक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओ. ते आमचं देव बरें करूं. आणि ह्याच्या फुडें आतां कालचे फोटो जे आसा जात्रेचे ते कंटिन्यू करता ते एन्जॉय करून घ्या तुम्ही. सो चला बाय बाय.